दुर्दैवी क्षण आसा तो आमच्या गोंयच्या इतिहासान. आमचे कारापूर सर्वणचे आमचे गांवभाव, आमचे गोंयभाव हे आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढटा आणि 100 दीस ते त्या जाग्यार आंदोलन करता आणि सरकाराक टायम ना. सरकार आमचो दिंडी करता, बाकी सगळ्यो गजाली, बाकी सगळे इव्हेंट करता, तर सरकाराक टायम ना तेंची वचून खबर घेवपाक. आणि अशा परिस्थितीन आता त्याचे 100 दीस पूर्ण जावपाचे आसा आणि ते 100 दीस जे पूर्ण जातले तेन्ना ते फुडलो जो आमचो कार्यक्रम आसा, म्हणजे तेंच्यांनी जो कितें ठरयल्लो कार्यक्रम आसा, हो कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमाक इनफ इज इनफ गोवा हेचो आमचो पाठिंबो कसो आसतलो हेच्या खातीर आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी हांगासर आपयल्ली आसा. म्हाजे बरोबर आसा स्वप्नेश शेल्लेकर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खडेगांठ असो आमचो सोशल एक्टिविस्ट, आणि गोविंद बाब शिरोडकर हे दोगूय जाण आमचे सहकारी, आमचे इनफ इज इनफ गोवाचे आमी स्पोक्स पर्सन म्हणून आमची आतांच नेमणूक जाल्ली आसा. आणि हांव विनंती करता, कारण जो मनीस थंयसर ह्या सगळ्या 100 दिसांचो साक्षी जावपाचो आसा. कारापूर जो गाव आसा बिचोले तालुक्यात पडटा, त्यांका पंचायत कारापूर सरवण लागता. ह्या गावान एक 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचो टाउनशिप प्रोजेक्ट येता. आता ह्या जाग्याचेर सुमारे 1700 प्लॉट आणि सुमारे 300 फ्लॅट्स म्हटल्यार असे 2000 युनिटाचे थंय प्रोजेक्ट येवपाचे आसा. त्या गावान, कारापूर गावान 1000 घरात ना, पण तरी असताना 2000 युनिट्सांचो प्रोजेक्ट ह्या सरकारान अप्रूव्ह केल्लो. आता हो प्रोजेक्ट बाकीचे गोंयकार चिंतताले की एका गावान येता, मागीर ते त्या गावच्या लोकांवर चिंता आसपाक जाय. चडान चड बिचोले तालुक्यान येता जाल्यार बिचोलेच्या लोकांक चिंता आसपाक जाय. तसो विशय ना हो. कित्याक तर गावाची जी जनसंख्या आहा त्याच्यापेक्षा जास्त जनसंख्येच्या प्रमाणाचो प्रोजेक्ट जर येता गोंयांत आणि एका गावान तो जर फिजिबल जाता, ते करून दाखयता, जाल्यार हे सगळे रियल इस्टेट जी लॉबी जाल्लेली आसा त्यांका ही मेसेज वयतली की गोंयांत असे प्रोजेक्ट हाडपाक आणि सक्सेस करपाक जाता. ह्या बीजेपीच्या मिनिस्टरांक आणि हांकां धरून असले प्रोजेक्ट गोंयभर हाडूंक मेळटले ही एक मेसेज वयता. आणि ती वचोंक जायना ह्या रियल इस्टेट लॉबीक, जितून आमचे ब्रोकर जे मिनिस्टर्स बांदलेले आसा तांकां मेसेज वचोंक जाय जाल्यार आमकां प्रत्येक गोंयकाराक भायर सरचें पडटलें. त्याच अनुशंगान आमी इनफ इज इनफ मार्फत तुमकां सगळ्यांक अपील करता की 13 जुलै सोमारा त्या गांवचे लोक जंतर मंतर वयता दिल्ली प्रोटेस्ट घेवन. सो काहीशे लोक थंय दिल्ली आसतले. आमी गोंयकार तांकां सपोर्ट दाखोवपाक लागून आमी एटलिस्ट आमी आझाद मैदानाचेर मेळया सांजचे 5 वरांचेर. सो तुमच्या सगळ्यांकडे मागता हांव की आमी सोमारा 13 जुलयाक सांजचे 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मेळया आणि कारापूरकारांक सपोर्ट दाखोवया. आणि फक्त कारापूरकारांक न्हू, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा इन एंटिसिपेशन की फाल्यां सकाळी आमच्या गावांनी असले प्रोजेक्ट येवपाक जायना. आणि जर ह्या सरकार असले कितें षडयंत्र रचयता जाल्यार तांकां एनादर मेसेज वचोंक जाय की आमी उगी रावचेले ना म्हणून. हायकोर्टाचो प्रोसिजर आसता, तो पयलीं पेटिशन फायल जाले काय मागीर तेजो रिप्लाय येवप आसता, मागीर रिजॉइंडर आसता, मागीर आर्ग्युमेंटाक आसता. आता प्रेझेंटली आर्ग्युमेंट स्टेजीचेर आहा. पयर 7 तारखेक हियरिंग जाला तेन्ना स्पेसिफिकली आनीक एप्लिकेशन घातला, MCA म्हणटात तेका, की एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक कोर्टाक डायरेक्शन दिवचे, कोर्टान डायरेक्शन दिवचे की तुम्ही ह्या प्रश्नाचेर निर्णय घ्या म्हणून. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सध्या कट मारता. ते कितें सांगता, मॅटर सबज्युडायज आसा म्हणून आमी निर्णय घेयना म्हणटा. हेंचे काम म्हटले कितें, आमी कोर्टान गेले काय एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे काम कोर्ट करतलो असो दिसता हांकां एक्सपर्ट मेंबरांक ह्या, आनी तो मेंबर सेक्रेटरी आसा पळय तांकां. सो म्हणून आता कोर्टाकूच आता एप्लिकेशन घातला पेटिशनरांनी की कोर्टान तांकां सांगचे बाबा रे तुम्ही तुमचें काम करा आणि आमकां निर्णय घ्या आणि आमकां दिया म्हणून. सो तेजे आता 22 तारखेक आर्ग्युमेंट्सांक येतले.
नाही, आणि प्रायमरली कितें आसा, एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स असल्याशिवाय हे काम फुडें वचूंक जायना न्ही सर, बरोबर काय न्ही? आणि आता तुम्ही ते काम जर फुडें वचोंक शकना, आता मॅटर प्रिज्युडायस आसा हे तुम्ही कशें म्हणटा आता? सबज्युडायस आसा म्हणटात ह्या कशें म्हणटा तुम्ही आता, बरोबर काय न्ही? पण त्याचा बिल्डअप एरिया कितला हा अजूनपासून जावना न्हू. कित्याक जावना? म्हणजे अजूनपासून त्याच सांगता क्लॅरिटी मेळना न्हू. क्लॅरिटी असा फक्त सरकाराक ते मानून घेवपाचें. घेवपाचें ना. त्यांच्यानी 4 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केला. मिनिमम 20,000 स्क्वेअर मिटराच्या वयर बिल्टअप एरिया आसा जाल्यार इसी एप्लिकेबल जाता. ते आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केला, क्युम्युलेटिव्हली 20,000च्या वयर वयता, पण तरी आसतना सरकार डिसिजन घेवपाक फुडें सरना. आणि त्यांचे काम ते अशें न्हू की आमचे उपकार करतले म्हणून, आणि अशेंय ना की आमकां कोर्टांतल्यान अजून काय रिलीफ मेळोंक ना. कोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत आमकां वाट्यो आता कोर्टाच्या डायरेक्शना उपरांत ओपन करून मेळ्ळा 7 वाट्यो. जो इनलिगल कंपाऊंड वॉल कन्स्ट्रक्ट केल्लो आहा तेका आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सिन्स कोर्टान पावला पंचायत इश्यू करूं शकना. सो हे सगळे रिलीफ मेळ्ळले आहा. सो इट इज अ व्हेरी हाय स्टेक प्रोजेक्ट. रेग्युलरायझेशन घातला न्हू तेणी. कंपाऊंड वॉल टीसीपीन केले अप्रूव्ह पळय. पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवच्या पयलीं आमी कोर्टान पावले, म्हणून पंचायतीन अजून तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवंक ना. सो इट्स अ व्हेरी म्हटलें कितें सांग, यू हॅव टू बी ऑन आवर टोज. आमी जर जो एक आठवडो सोडून दीस न्हू जाल्यार पळय जाल्यार थंय 4 बिल्डिंगे उबे रावतात. इतले फास्ट ट्रॅकार चल्ला ते. आनी गव्हर्नमेंटाचो फुल सपोर्ट आहा. इट्स क्वायट ऑब्वियस गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट आहा म्हणून तर ते इतले अंदाजुंदी करतात. खंय कारापूर सर्वण देवळा पर्यंत असो तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू. तो सकाळचो सांजचो पर्यंत तो थंय आसतले. सांजच्या आदेशाक जे लोक दिल्ली वचोंक शकना ते पणजे येतले म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. अप्रॉक्सिमेट खंय कितलो लोक पावलो दिल्ली? अंदाजे आमचे हिशोबान 15 ते 20 जाण पावूंक जाय. परमिशन्स बी सगळी घेतली. हय परमिशन घेतलें ना वचपाचें आहा. थंयसर सगळे मेजर लिडर आहा पळय ते जंतर मंतर वयतले. तो हांगासर तुमी म्हणटा पळय आझाद मैदानार हिंगासर लोक कोण लीड करतलो एज्युकेशन. एका लागून इनफ इज इनफ आमी इनिशिएटीव तुम्ही घेता. initiative घेता. हय हय कॉल दिवपाक आनी तांकां कन्सल्ट करूनच जाल्लेले आसा. प्रोटेस्ट कोणाक दिसता? सॉरी 16 तारखेर प्रोटेस्ट 17 तारखेक 17 तारखेक शुक्रार. नॉर्मल रुटीन द्यायचे. हय तो 39A हाचेर म्हटल्यार आमी हय पाट्यार तो विषय जालो तो तांकां सोल्युशन मेळ्ळें. जशें की पाळी 39A विशय जालो शिरदोना तांकां सोल्युशन मेळ्ळें. हांगा कित्याक इतको डिले जालो अशें दिसता? 100 दीस आंदोलन चालू कांयच ना. तुमी प्रोटेस्ट करपी कमी पडले काय सरकार इंटरेस्ट घेतलो? हो प्रश्न न्हू सारको एक्युरेट आन्सर आमच्या अंदाजे दिवंक शकता तो सरकारूच दिवंक शकता, आनी पर्टिक्युलरली सीएम किंवा टीसीपी मिनिस्टर. हे दोगांकूच हेजो जो सारको म्हटल्यार परफेक्ट आन्सर हे दोगांकूच खबर आहा. आमी अंदाज लावंक शकता. प्रोटेस्टरांचो कांयच कमी पडोंक ना हांगासर, म्हणून तर ते बायलां जाणटे ठामपणे थंय बसोन आसा. सरकार कित्याक हे मानून घेयना, ह्या लोकांचे त्रास कित्याक सरकाराक दिसना, ह्या प्रश्नाचे उत्तर आता तेंच्यांनी दिवप आसा. पळय ह्यांचो चिंबलाचो जो युनिटी मॉलाचो मिराबाग हे सगळे गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट आसलेले. गव्हर्नमेंट माघार घेता सरकारी प्रोजेक्ट आसले, पण प्रायव्हेट प्रोजेक्ट आसले ते फोर्सफुली फुडें वचपाक सोदता. ह्या प्रश्नाचो ह्या गुत्तेचो ही जी मिस्ट्री आसा पळय ते आमी आतां कितें म्हणून अंदाज लावपाचो आमकांय तोच प्रश्न पडटा. कित्याक लागून? कित्याक तर ह्या प्रोजेक्ट प्रोपोनंटाचो महाराष्ट्र बीजेपीकूनय हे आसा कनेक्ट आसा, म्हणून गोंयल्यांतल्यान हांकां हेड ऑफिसांतल्यान येयला इन्स्ट्रक्शन कसोय करून तो प्रोजेक्ट जावपाक जाय म्हणून आमचे गोंयचे सीएम आनी टीसीपी मिनिस्टर फाटीं सरपाक तयार ना. काय टीसीपी मिनिस्टरान आतां व्हडलो पोटलो घेवन थेयला की अख्खो गांव विकला. आतां तेणी धमकी दिला आपल्या बीजेपी युनिटाक की कोण मदीं पडचो ना म्हणून. कितें चल्ला तेजो आमी फक्त अंदाज लावंक शकता. एक्चुअल आन्सर सीएम आनी विश्वजीतूच दिवंक शकता. पण हितून वेस्टेड इंटरेस्ट आसूं येता हे प्रथम दर्शनी तरी दिसता. एकूच गोष्ट आता क्लियर करता की 13 तारखेचो जो हे आसा पळय न्ही आमी आतां उलो दिला हो पर्टिक्युलरली कारापूर सर्वंटचे जे 100 दिसाचें आंदोलन जाता तेच्या खातीर आसा. 17 तारखेक जो आमी उलो दिल्लो आसा इनाफीज इनाफान तो सेपरेट आसा आनी तो सगळ्या गोंया खातीर आमी दिल्लो आसा. परत एकदा 39A कायदो रद्द करचो म्हणून आमी जे असेंब्लीन एक बिल मांडपाचो प्रयत्न केल्लो विरोधी पक्षाच्या तर्फे ते डावलून सरकार
39A अंडर आता ज्यो ऑर्डरी इश्यू करत आसा आणि ते जर आमकां गोंयकारांक केअर करना जाल्यार आमी गोंयकार कितें हे आमकां तांकां दाखोवन दिवपाक जाय